भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी एक विशय म्हाका दिसता जशे आठवडे वता तशे चड चड गरम जायता आनी अशा 2-3 गरम विशयांचे आज आमी उलयतले. जॉयल बाब अफान्सो आसा म्हजे बरोबर, पांडुरंग बाब गांवकर आसा, लौकीक बाब शेलकर आसा. आनी एक पयलो विशय जो आसा जाचेर भरपूर सद्याक बोवाळ चल्ला तो म्हळ्यार सरकार जे एंटी कन्वर्शन इल्लिगल एंटी कन्वर्शन बील हाडपाक सोदता त्या बिलाचेर. आतां इल्लिगल कन्वर्शन म्हळ्यार कितें हेंय आमकां पळोवचें पडटलें. सरकार हें बील कित्याक हाडपाक सोदता हेंय पळोवचें पडटलें आनी अकस्मात अशी गरज कित्याक पडली तेंय पळोवचें पडटलें. सो जॉयल बाब, कॅन यू टेल अस वॉट इज दीस ऑल अबावट? कारण वॉट इज इल्लिगल कन्वर्शन? प्रमोद, तूं जें चिंतता तशें न्हू तें. इट इज नॉट लँड कन्वर्शन, इट इज प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन बरें केलें तें सांगून. रिलीजन बिल. हय, हांव सुरवात करतना चिंतिल्लें की आमी कन्वर्शन म्हळ्यार जमनीचें हांव तो सपोर्ट म्हूण करपाक वतालो, इतल्यान तुवें म्हाका हाडयलो. So basically, it is a law against, they are trying to bring a law prohibiting forceful conversion. Okay, अशें जाल्लें आसा की फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्शन. religious conversion. Okay. Now the debate is why Goa needs such a legislation. Do we really need it? What does the stats say? What are the cases? Where are the cases in Goa of forceful religious conversion? तो डिबेट इतले खातीर जालो की गोवा इज नोन टू बी अ व्हेरी कम्युनल हार्मनी कायंड ऑफ अ प्लेस वेर कम्युनिटीज लिव इन कंप्लीट हार्मनी आनी गोवा इज नोन फॉर दॅट कम्युनल हार्मनी. सो आमी इतले म्हणटा कम्युनल हार्मनी गोवा एंड ऑल ऑफ दॅट, व्हाय देन सडनली दीस नीड ऑफ अ कन्वर्शन बील, रिलिजियस कन्वर्शन बील? तेजे वयल्यान डिबेट चालू जालो. सो if you see, Pramod, in the last 5 years, there are about 4 or 5 cases which have been booked, FIRs have been booked on forceful conversions by the state against various individuals. None of them stood at scrutiny of courts. Yeah. In fact, the last case in about 2023 or 24, the police, when asked in the court, have washed their hands off and said that we have not found any material evidence to prove that there is a forced religious conversion. And तिचे भितर ती केस भायर मारली. So इतले सगळं जालां आसतना why the need to bring this kind of a legislation, first of all, is very baffling. It looks completely political more than some kind of a religious safeguard. Again, does Goa need such a legislation? That is the biggest debate which is now raging actually across this thing. And why such a hurry? Purely in around last year, again there was a move to bring this legislation. MLAs, ministers, सगळ्यांनी विरोध केल्लो आणि तो then the government withdrew it. So now why again? हेजे भितर from last year to this year, what has happened that is prompted the government to actually come out? It's a very good question. लौकीक अशें कितें घडलां की सरकाराक आतां पळय एक्सिडेंट चड जावपाक लागले म्हण सरकारान AI कॅमेरा बसयले. कारण लोक तुगेले आपल्याली तकली उजार करून गाडी चलयनात, ठोकतात. कळ्ळें तुका? ते ठोकतकीर कोणाचो एक्सिडेंट जावन हात पांय मोडटात, मरतात. सो आमी ठरयलें की AI कॅमेरा बसोवया कारण लोक आयकना म्हणून. आतां जेन्ना सरकार असो कायदो हाडटा अशें दिसपाक जाय आशिल्लें न्ही सारकें की आठवड्याक 3-4 तुगेली फोर्सफूल रिलिजियस कन्वर्सेशनाची केसी रजिस्टर जातात. व्हडली तुगेली कितें तर रॅकेट चालू आहात आनी कायदो हाडले शिवाय हें कंट्रोलान येवचें ना. अशें कितें जालां म्हाका तुका खबर ना म्हणून प्रामाणीकपणान विचारता. जशें केस म्हणजे ज्या पद्दतीन कायदो हाडला आनी ताका बॅकअप म्हणजे अशे केसी खूब घडलेले आसपाक जाय तशें आमकां दिसना. जशें जॉयल सरान सांगलें की एक फाटल्या कांय वर्सां भितर 5 कितल्यो केसी आहा. फक्त इतलेंच की ते कंक्लुजनाक पावना, म्हणजे प्रूव जावपाक पावना. कांय केसी भितर FIR सुद्दां कॉस्ट जाली. बरोबर.
सो इतलेचेर फॉरवर्ड अबाउट त्यो लॉजिकल कंक्लुजन बी एफआयआर सुद्दां कॉश केली कोर्टान. सरकाराचे इंटेन्शन कळना, कारण जे एक्झिस्टींग लॉ आहा ते BNS म्हणा हितून ह्यो गजाली प्रोटेक्ट जावपाक शकना. पण आतां एक ट्रेंडूच जाला की तो BNS बी आमचो आहा कायदो सगल्यांक एक हे अम्ब्रेला कसो, बट तेजे अंडर आमकां दोतोरांक प्रोटेक्ट करपाक वेगळे बील हाडचे पडटा. आतां एडवोकेटांक प्रोटेक्ट करपाक वेगळे बील हाडला, जर्नलिस्टांक प्रोटेक्ट करपाक वेगळे हाडलेले ते पण इम्प्लिमेंट जावना केन्ना. सो ह्यो गजाली जाल्यार ते म्हणजे तो अम्ब्रेला जो मेन हें आहा एकटा तो कमकुवत आहा काय कितें म्हणून ह्यो गजाली जाता. कितें हितून तेंच्यांनी मायन्यूट गजाली घातल्या, म्हणजे कन्वर्जन्स फोर्सफूल कशी जावपाक शकता, मॅरेज हितूंतल्यान इवन कोणाक विकप बी जाता, मनशाचें हें जाता तितूंतल्यान अशें फोर्सफूल म्हणजे मीन्स तुका आनी कसलें आमीश दाखोवन एक 7-8 तरेचे तेंच्यांनी एक्ट घातले, म्हणजे प्रकरणां अशी घातल्या की ह्या प्रकारान ते आनी ताका शिक्षा म्हाका दिसता ती एक्झिस्टींग कायद्यान तितली शिक्षा आसची ना, म्हणून हांगासर तेंच्यांनी शिक्षा बरी घातल्या 7 years to 20 years पर्यंत, लायफ इम्प्रिजनमेंट पर्यंत फायन्स घातल्या. विक्टिमा तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें प्रोविजन घातलां, अप टू 5 lakh पर्यंत. म्हणजे ते एक्युजा कडल्यान फायन घेवप आनी विक्टिमाक कॉम्पेन्सेशन दिवप असल्यो गजाली आहा. पण ते करपा फाटल्यान आतां वयल्यान येयला काय तांकां की बाबा सगळ्या स्टेटींनी हें करा म्हणून, काय कित्याक तशे इन्सिडेंसीस एटलिस्ट रेजिस्टर तरी जावना. कन्वर्जन जाता जायना खबर ना, पण रेजिस्टर तरी केसी फुड्यान येवना. ते कित्या खातीर येयले ते कळपाक मार्ग ना सद्या. एक हांव जस्ट काउंटर आर्ग्युमेंट घालता कळ्ळें तुका, की सरकार म्हणटलें आमी कायदो हाडटात, जशें तुवें सांगलें 7-8 प्रोविजन्स आसात जाचे अंडर दे डिफायन इट एज फोर्सफूल रिलिजियस कन्वर्शन. आतां आमी हाडलें म्हण तुमगे पोटां कित्याक दुखता? तुमी फोर्सफूल करतात. फोर्सफूल करना जाल्यार तुमगे पोटां दुखपा जायना असो जर सरकारान आर्ग्युमेंट घालो जाल्यार तूं कितें म्हणटलो? सरकार ताका दोनूय सायड आसा प्रमोद. सरकार जर तसो आर्ग्युमेंट घालता सरकार बरोबर आसा, कारण कितें जाता केन्ना कांय वेळार म्हणजे कायदे पयलीं हाडून दवरप. आतां सगळे कायदे जे आसात चडशे कायदे हे पयलीं तयार केल्ले असतात, मागीर ते इम्प्लिमेंट जाता केन्ना केन्ना. सो ह्यो गजाली करून दवरप हेतून कांय चुकीचें ना. पयर कशें जालें, डॉक्टरांक फाटल्या दिसांनी मारहाण जाली, मागीर डॉक्टरांक प्रोटेक्शन करपी बील हाडले. पत्रकारांक मारहाण जाली, पत्रकारांक प्रोटेक्शन करपी बील हाडले. हे केन्ना मरोन गेले लोक, मार खावन गेले, मागीर हाडले बील. पयर आतां एडवोकेटांक 2 कडेन मारहाण जाली गोंयान. हरमला ताका बरोच त्या लॉयराक मारलो, मोरजे जाला एक गजाल. सो हे 2 गजाली घडल्या उपरांत सरकार आतां प्रोटेक्शन बील हाडटा लॉयरां खातीर. सो जर अशा प्रकारचे तो कायदो येता आसत तर चुकीचें कांय ना. ही जाली तेजी एक सायड. दुसरी दोगांयन अशें म्हटलें आसा पॅनलिस्टांनी की बाबा अशें आमचे केसीच गोंयान जावं ना केन्ना. सो अशें हेजो एक कारण कितें जाल्यार कदाचित सरकाराक अशें दिसता की ह्यो केसी गळ्यान घडटा पूण ते फुडें येना, कारण ताका कायद्याची संरक्षण नासल्या कारणान लोक फुडें येना. म्हणजे येवन बाबा कितें करतलो पुलीस कंप्लेंट घेवन 15 मिनटान तो बेलाचेर सुट्टलो. सो ताका प्रोविजन आसप पळय गरजेचें. कदाचित तो एक हेतू आसूं येता हेचो. पूण प्रमोद ह्यो एक धोकादायक भितर अश्यो कांय गजाली आहा, म्हणजे हेचे फायदे कमी आनी धोके हेजे चड आसा. कारण फाल्यां सरकाराक जर दिसता कोणाकय समज एक टार्गेट करपाक जाय खंयच्याय धर्माच्या मनशाक, जाल्यार ते कसलेंय कारण दिवन ते सरकार करूं शकता. खंयचें सरकार हेच सरकार अशें न्ही, आमी खंयचें सरकार म्हणूंक ना, बरोबर. खंयचें सरकार ते करूं शकता. तूं म्हणटा वापर जावपा परस ह्या कायद्याचो गैरवापर चड जावं शकता. म्हणजे एखादा कशें आसा, धर्मांतर केन्ना जाता, एखाद्या मनशा कडेन खावपा जेवपाची वेवस्था ना, नोकरेची वेवस्था ना, शिक्षणाची जर फुडें शिकतलो जाल्यार फायनान्शियली पोजिशन घर सारकें ना, अशा वेळार लोक वतात कोणाची मदतीक आनी लोक तांकां मदत करतात. पूण अश्यो जर घटना कन्वर्जनाच्या हेतूर जर हाडल्यो फाल्यां, तेच्या हेजे सकयल जर हाडल्यो कार्यकक्षेत, जाल्यार ह्या कायद्याचो मागीर ताचो दुरुपयोग जावं शकता न्ही. म्हणून कायद्याची अंमलबजावणी जी आसा, इम्प्लिमेंटेशन जें आसा ते ठोस पुराव्याचेर जावपाक, एविडन्स, कंप्लेंट ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा न्ही ह्यो प्रॉपर आसपाक जाय. बरोबर. 2 मुद्दे आहात भितर. पयली गजाल म्हळ्यार कायद्याची गरज आसा काय कितें, दॅट इज पॉयंट नंबर 1. पॉयंट नंबर 2 इज जसो पांडुरंग म्हणटा की इफ गव्हर्मेंट सेज की वॉट्स द हार्म इन हॅविंग अ लॉ, जाल्यार तातूंत भितर सेफगार्ड्स कितें आसच्यो की म्हणून तो मिसयूज जावपा जायना म्हण. सी प्रमोद, एक पयलो आमी डिस्कस केलो वेदर वी नीड अ लॉ. Statistics show that we don't require a law. Point number 1. Second thing is what are the safeguards, as you said. What are the safeguards? Safeguards. Because government, I believe, in the assembly will very well argue tomorrow that
what's the harm? Are you doing a forceful religious conversion? If you are not doing, why you should be worried? काय म्हणटले ते? हे आर्ग्युमेंट घालपाची फुल कॅपॅसिटी आसा ह्या गव्हर्नमेंटाची म्हणून विचारता हांव. बट अशें जाल्लें आसा की प्रमोद लॉ काडटा तेन्ना असली स्ट्रिंजंट कंडिशनां घातले आसा लोकांक मातसो That they can be misused. they can be misused. And I think Goa is the only state which is prescribing life sentence. Up to life sentence prescribe karta. Other states like UP, Karnataka, MP, आता 12th state was Maharashtra recently. It is very scary. मला तुका एक बेस्ट इवन इफ यू डोंट हॅव अ केस तुका तर घातलो आनी हे प्रोविजन लायले आनी समज तुका लायफ इम्प्रिजनमेंटाचो हें जालो जाल्यार हाव वॉट इट वूड मीन. Yes. एंड इन गोवा अशें आमी केन्नाच आयकूंक ना की कोणाक फोर्सान हाडलो आनी रिलिजनान घातलो म्हणून अशें Correct. कांय जायत ना. Correct. एंड देन इक्वली दॅट पर्सन हॅज अ रायट टू स्विच बॅक टू हिज ओरिजिनल रिलिजन. हय. सो सगळ्या मनशाक रायट आसा. Right आसा. रायट दिल्ले आसा विवेक स्वातंत्र्याचे 25 सेक्शन हेतून 25व्या हेतून तरतुदीन Yes. ही तरतूद आसा मनशाक की मनीस स्वेच्छेन व्हॉलंटरीली जाय तो धर्म आपणाक स्विकारू सी द शकता. तूं कॉन्स्टिट्यूशन म्हाका करू शकना मागीर तो क्रायम. बरोबर. हांव करू शकता. बरोबर. Pramod, the constitution provides that freedom for your religion, for a choice of religion, to change your religion according to your this thing. Secondly, there is a right also to decide what you want. I mean, tomorrow if you don't want or go back to a particular religion, it gives you a free right. त्याचे प्रोविजन आहा एक्टा भितर लास्ट तेंच्यांनी एक सेक्शन आहा तेंचे की म्हणजे जो आपल्या पयलींच्या रिलिजनान परत येवपाक सोदता जाल्यार ते कन्वर्जन मानले गेले वयचे ना. दॅट इज नॉट कन्वर्जन. रिटर्न येवपाक शकतात. तितून प्रॉब्लेम म्हणजे आतां समज तो दोनना बी जाला समज दोन जाल्यार रिवर्स ते मदले आहा ते आतां समज एक कोणी हिंदू मुस्लीम जालो मुस्लिमांतल्यान कॅथलीक जालो आतां फाटी येवपाक सोदता म्हणजे तो मुस्लिमाचेर येतलो काय ताका हिंदूचो ऑप्शन. हांगासर तेंच्यांनी म्हटलां की जो मनांतल्यान तो पयलीं कितें आपले प्रॅक्टीस करतालो त्या हितून सो तो बायपासूय करूं शकता. मनांतल्यान जावपाना ते जन्मांतल्यान जातलें ते मनांतल्यान कसं जातलें जन्मांतल्यान जातलें And our मागीर laws, जर ताणें चेंज केलो जाल्यार ते मनांतल्यान जालना. there are enough laws to take care of all of this. So why do you have a specific law only for forceful म्हाका religious केन्ना conversion? डावट कितें मारता जें म्हजें कन्फ्युजन जालां पळय तें खूब जाणांक कळ्ळां. ते लँड कन्वर्शनाचेर गोंयभर बोवाळ चल्ला. सडनली जेन्ना सावन ही बातमी आयली की सरकार तुगेले रिलिजियस कन्वर्शनाचेर तुगेले इल्लिगल रिलिजियस कन्वर्शनाचेर तुगेले बॅन घालपाक सोदता आनी हो कायदो हाडपाक सोदता म्हणून तेन्ना सावन सडनली सगळी ओपोजिशन पार्टी बी लँड कन्वर्शन विसरल्यो आनी ते रिलिजियस कन्वर्शनाचेर उलोवपाक लागले. सो वन कन्वर्शन वॉज रिप्लेस्ड बाय अनदर कन्वर्शन. डोंट यू थिंक लौकीक पांडुरंग बाब अशें जर जालां जाल्यार फाल्यां विधानसभे भितर तो कायदो सिलेक्ट कमिटी म्हऱ्या वतलो काय खंय वतलो म्हाका खबर ना. घडये जन्मठेपीची घडये 7 वर्सां जातली डिस्कशना उपरांत. बट गव्हर्नमेंट हॅज सक्सिडेड इन शिफ्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम वन कन्वर्शन टू अनदर कन्वर्शन. तू आता सारको उलयलो ही जेन्ना बातमी आयली तेन्ना अनेक ज्यो प्रतिक्रिया आयल्या कॉमेंट्स जे आयल्या रिएक्शन ज्यो आयल्या आनी जे मॅसेजीस येयल्या तातूंत लोकांनी म्हटलेलें आहा खूब जाणांनी की आतां सरकार लक्ष दुसरे कडेन व्हरपा खातीर हें करता. तातूंत तूं म्हटलो तोय पॉयंट येयलो जे जमीन रुपांतराचो विशय जो आसा जे गोंय आमी काबार केल्लें जाता गोंय आमी काबार केलें जाता पूण आमकां हें ज्यो केसीस ना धर्मांतराच्यो खंयच कोणी थंय कायदो आमकां जाय. जमीन रुपांतराचो जर सरकार जर कायदो हाडलो जाल्यार तो सरकाराक मानपाचो आशिल्लो. बरोबर. आनी अशा प्रकारचे प्रतिक्रिया लोक दिवपाक लागल्या. लोकांकय कळ्ळां की हे सगळें डायवर्शन म्हणून सगळें म्हणजे रिकन्वर्जन खरें म्हाका दिसता जमनीच्या हितून जमनीच्या हातूंत भितर ते एनडीए करता न्ही आतां ताका आमी रिकन्वर्शन म्हणया ताका ताणें एनडीए करून दवरलें सद्या. म्हाका पण बरें दिसता एक कडेन सरकारान जमनीचे बाबतींत कायदो हाडलो की कन्वर्शन करपा खातीर बरोबर 39 हे न्ही कन्वर्शन करपा खातीर हांगा सरकार कायदो हाडटा कन्वर्शन जावचें न्ही म्हणून. सो प्रत्येक कन्वर्शनाचेर तुगेली कशी वेगवेगळी भुमिका आसपाक शकता सरकाराची ती तुका दिश्टी पडटा चलना लोकेक. बरोबर. आनी हें आहा एसेंब्लीन जेन्ना हो मुद्दो आमी आतां फक्त बील कॅबिनेटान पास जाला ते बील एसेंब्लीन 31/1/2 ह्या 3 दीस एसेंब्ली चलतली तितून ते बील येतलें. फर्स्ट रिएक्ट जावपी आसले ते आलेक्स रिजनल जे सरकाराचो भाग आहा ते आमी ओपोज करतले आनी वील फोर्स इट टू सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक. आतां हितून जे मायनॉरिटी लिडर्स आहात
एक एक करून तेवूय रिएक्ट जावपाक लागल्या. सो सरकार आपल्या खातीरूच अशी सिच्युएशन 3 दिसाचें सेशन तितून आपल्या खातीरूच कित्याक सिच्युएशन क्रिएट करता कळना काय तुमी म्हणटा तशें हो डायव्हर्जनाचो भाग बी सगळे विशय थंय उरले आनी सगळे ते आता तुझे 2 मुद्दे आजचे कळ्ळें तुका. ही गजाल आय एम व्हेरी ब्लंटली स्पिकींग दिसा, ही गजाल हें बील जें आसा तें म्हाका दिसता आमी हांगा 4 जाण बसल्यात, आमकां 4य जाणां दिसता की प्रश्न पडटा की हें बील बाबा सरकार कितें हाडपाक सोदता तो. मागीर हो जो प्रश्न आसा तो ह्या सरकारांतल्या फक्त तुगेले मायनॉरिटी MLAकच कित्याक पडपा जाय, हो मेजॉरिटीचे MLAक पडपाक शकना काय? ते तुगेले असली टायमार तुगे दोळे धापून तकली हालयतले, तो तुगेलो आलेक्स रेजिनाल्डाकच कित्याक पडपा जाय, तो तुगेलो युरी आलेमोवाकच कित्याक पडपा जाय, हो प्रश्न तुगे मायकल लोबोकच कित्याक पडपा जाय, हो एक प्रेमेंद्र शेटाक कित्याक पडपाक शकना, हो उल्हास नायक तुयेकाराक कित्याक पडपाक शकना, हो दाजी साळकाराक कित्याक पडपाक शकना. हें कितें हातूंतल्यान आमी कितें साध्य करपाक सोदतात सांग म्हाका. बीजेपीक जे साध्य करपाक जाय आशिल्ले तेच साध्य जाता न्ही ते हातूंतल्यान? साध्य जावपाक लागला आणि हे ट्रॅपान आता सापडपाक लागल्या. कशें आसा शेवटी भाजपाच्या पण सगळ्या ट्रॅपाक राज्यांनी कोण सापडटात? जे जे अपोज करतले हय. पळय ते ट्रॅपान सापडटले हितून. बीजेपीचे कारण मायनॉरिटी BJP MLA ओपनली ओपोज करतले काय म्हणटा तुका. तो मोठो एक प्रश्न आसा आणि ते असेंब्लीन कारण पळोवपाक आलेक्स जाय. रेजिनाल्ड सुद्दां आलेक्स रेजिनाल्ड सांगपा आशिल्लें हें बिलच तुमी विधानसभेत हाडनाका म्हणून. भाजपाचो तो सिलेक्ट कमिटी कडेन बी धाडपाची भाशा उलयता. ज्या ज्या राज्यान भाजपाचे सरकार आसा प्रमोद, कितें चल्लं तेव्हा सांग तुका. ज्या ज्या राज्यान बीजेपीचे सरकार आसा आणि ज्या ज्या राज्यांनी धर्मांतराचे विशय मुखार येतात थंय थंय अशा प्रकारचे बील त्यांच्यानी हाडलेले आसा. आणि हांगा भाजपाचो हेतू होच आसा की हे बील हाडप आणि घर वापसी जे धर्म सोडून गेल्ले आमच्याकडे आसात त्यांची उमेदीन घर वापसी करप. सो बीजेपीक हो फायदो जातलो अशें बीजेपीक दिसता म्हणून हे बील हाडला. सिलेक्ट कमिटी कडेन जातले का म्हाका डावट आसा हे पास करप हे बीजेपीचो टार्गेट आसतले. बिल पास जावपाक हे सगळें उबें रावचें पडटलें. हय ते जे जे उबे रावतले पळय हय ते एक्सपोज ते अशें बीजेपीक दिसता आसतले की ते एक्सपोज जातले म्हणून. तूं म्हणटा कितें म्हळ्यार जे बीजेपी बरोबर जे कॅथलीक MLA आसात Exactly. तांकां उबी रावचें पडना हावसाक बिल पास करता तांकां सुद्दां बीजेपी म्हणटा पळय ते हय साहेबा म्हणचे पडटले. हय तेच म्हणटा. तांकां जर बीजेपी म्हणून रावपाक जाय तातूंतले उबी रावले कितलेशे जाण न्हिदतले पळय आतां ते एक्सपोज जातले न्ही. दोनूय सायड आहा. 8 दिसांनी मागीर सर्वे करपाची त्यांचे कॉन्स्टिट्युएन्सी बाबा आतां कितें जालें उबे आहात काय न्हिदले का म्हणून. Or even Pandurang can answer this. How many times the ruling BJP MLAs have stood up against the government? करेक्ट. सांग म्हाका एक बट देऊन सांग मरे. ते बीजेपीच्या विचारधारणच पडना न्ही ते. तूं सांगता ते जावपाकूच जाय न्ही ते. Now take the case हांव of चडच चड सिलेक्ट कमिटी कडेन. take the case of Reginald. Reginald has opposed this, but he is giving a rider there. सिलेक्ट कमिटी. Select committee. And select committee आणि म्हटल्यार कितें रे? Why the need for a select committee? You should be actually contesting this very bill on the floor of the I house. am on another thing. My point is very simple, Joy. My point is very simple. If समजा जर आमकां दिसता की बाबा ह्या बिलाची गरज ना आणि हे बिल तुगेले हाडून कितें तरी डिस्ट्रॅक्शनाच्यो टॅक्निक्स चालू आहात और टॅक्टिक्स चालू आहात हे तुगेले बीजेपीच्या कॅथलीक MLAकच कित्याक दिसपा जाय, हिंदू MLAक दिसपा जाय न्ही. नंबर 1. दुसरी गजाल जर इल्लिगल रिलिजियस कन्वर्शन जावपाक जायना हो जर मुद्दो आसा हे तुगेले बीजेपीच्या हिंदू MLAकच कित्याक दिसपा जाय ते कॅथलीक MLAक दिसपा जाय न्ही की इल्लिगल रिलिजियस कन्वर्शन जावपाक जायना म्हणून. बरोबर. दोन्ही बाबतीत तुगेले व्हाय शूड देअर रिलिजन कम इन टू पिक्चर. Communal harmony. हय This point. व्हाय शूड रिलिजन कम इन टू पिक्चर अशोच प्रश्न चाललाय तुका. Yeah. So communal harmony जो विषय आसा हय. तो फकत लोकांकूच पडटा. Political मनशांक पडना. That for them it is political harmony, not communal harmony. तांकां political harmony, so to harmonize their political equations, they are not going to meddle into this kind of issues. Yeah. And they will go with whatever the government says. ते पॉलिटिकल हार्मनी पळयतले. Yes, yes. Communal harmony is for common man, for people like people on the street. They will look at communal harmony. पण अशी जर आसा तर हार्मनी हो शब्द इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. कळ्ळें तुका. हार्मनी, लॉ अँड ऑर्डर हे शब्द आमी बरे वापरतात न्ही सदांच. पण ते कोलवाळे जेली भितर जें कितें चल्लां ताका तूं पुलीस क्रिमिनल हार्मनी म्हणटलो काय लॉ अँड ऑर्डर म्हणटलो. ही कसली आता ही हार्मनी कसली. Firstly, there may be very few prisons in the whole of India like Kolwale, and Kolwale has लिबरल प्रिझन. very liberal business चल्ला.
in canteens have been doing bricks business. Why नाही तिथून हे करून लागला वायने मेळटा भितर ब्रेवरी वाईन ब्रिवरिंग चालला खंय कॅन्टीना ग बरो बिझनेस मॉडेल तेंच्यांनी उबो केला एक जेली business भितर model उभं केलं कितलेशे मोबाईल हंड्रेड्स ऑफ मोबाईल्स हॅव बीन सीज्ड स्वयंपूर्ण जेल कशे रे हय. narcotics there is a kind of a narcotic network which is operating from within the cell. या Who is accountable for this? आणि इतले आता मीडिया हॅज बीन टेकिंग आय मीन हय आता मीडिया फाटल्यान लागला म्हणून बोवाळ बोवाळ चालला चालला. हय. बट अँड हाऊ हू इज फॅसिलिटेटिंग दिस हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक कंप्लीट प्रमोट केली आहे म्हणजे आत्मनिर्भर कैदी स्वयंपूर्ण जेल हा कशें दिसलें तुका स्लोगन हें हांव तेच म्हणपाक तेच म्हणपाक बिझनेस जे पद्दतीचो बिझनेस मॉडेल ते आमी रेट्सू पयले तुका कितें रुचीचे खावपाक जाय जाल्यार जेलीन मेळना जेलीन तुका रुचीचे खावपाक दवरूं ना तुवें ते त्रास करता तंदुरी जाय तुका जाल्यार तुवें तुजे पयशे अशे कितले तरी पयशे मोडचे पडटा ताती जाय कशें जाल्यार मोडटा रे जेलींतल्यान जीपे करता बी म्हणून सांगशी तिका तुमच्या कोण तरी फॅमिली बी पावयत जेलींतल्यान जीपे करतात मोबाईल म्हजे प्रमोद तांकां ते दिवपा खातीर जेलीन हे सगळे मटेरियल पयलीं पावपाक जाय न्हू ड्रग्सा बरोबर एक ड्रग्स एक तुमचो लिपोवन व्हरपाक ड्रग्स पावतो जाल्यार चिकन पावपाक जालां कोंबडी लिपोवन खंयच्या व्हरता कोंबडी लिपोवन खंयच्या व्हरता तंदुरी करून हा तूं लिपोवपाचो प्रश्न तर म्हणटा पण ते इतले आहा हें जाल्ले आहा की ते लिपोवन कांय करिना हा आतां 2 दीस पयलीं आमी फोटो पयलो ते जेलीन भितर फोटो काडटा आनी आपल्या इन्स्टा अकाउंटाचेर स्टेटस घालता मागीर ते ना आमी लिपोवन खाता वा लिपोवन आमकां मेळ्ळे रुचीचे ओके आमी तशें ना आमी ते एक फोटो घालता बरें खातना न्हू पण फोटो घालून सांगता की आमचे कडेन भितर मोबायल फॅसिलिटी आहा आपलो इन्स्टा अकाउंट आपले सोशल मिडिया चालू आहा इतले फुडें पावल्यात तिका पडलेलेच ना कोर्टान सांगलें द स्पिरीट ऑफ दीस करेक्शनल फॅसिलिटी इज बीन कम्प्लिटली लॉस्ट म्हण जॅमर्स इन्स्टॉल करा म्हण सांगलें खंय आतां ऑलमोस्ट मोर देन जॅमर्स जॅम जाले जॅमर्सूच जॅम जाले कितें दिसता तुका सारकें ही जी भरभराटीचे दीस जे पळयले तुवें कोलवाळे जेली खातीर ती भरभराटीचे दीस पळोवन तुज्या मनाक कितें भावना आयल्यो नवे काय ना तू पुस्तकांनी आम्ही वाचला एरवडा जेल तिहार जेलाचे पिक्चरांनी पळयला की थंय बसून मोठे मोठे क्रिमिनल जे मागीर खासदार मंत्री जाले तांच्यांनी भितर बसून आपले नेटवर्क कशें चलयले ते सो त्यो गजाली जर गोंयान घडता गोंयच्या जेलीन जाल्यार ते नवें कांय ना न्ही भितर नवें कितें आसा हे देशाच्या तुरुंगांनी जायत येयला हाच्या पयलीं आतां हांगा कितें आहा हे तुमी म्हणटा इतको की सेक्युअर जेल म्हणटात न्ही CCTV आसा IRBची सेक्युरिटी आसा आनी कोण कोण ते सगळे तुमी बसयल्ले आसा तूं इतके जावन तुमी IPS ऑफिसर तुमचो थंयसर हे आसता ताजो कंट्रोल आसता तेजेर इतके सगळे जावन थंय जर परत परत थंयसरले जेलर असिस्टंट जेल गार्ड कोण ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे गार्ड बसयले ते सुद्दां करप्शन करपाक लागले की ATMा भितर हेची इनमेट्स आहात कैदी तेंची ATMा घेवन भायर वतात स्वॅप करतात आनी भितर येतात हें कितें चल्लां प्रमोद सो हाचेर एक बरी खरें म्हळ्यार सरकारान इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय म्हणजे हे इन्क्वायरी बसोवपाक जाय हेचेर आनी ह्यो गजाली स्टॉप करपाक जाय पूण ह्या जेलींतल्यान जें कितें चल्लां पळय हेतून नवें कांय ना हैदराबादाच्या पुलिसांक सुद्दां कळ्ळें की कोलवाळ जेलींतल्यान ड्रग्साचें नेटवर्क चलता म्हणून ते सुद्दां हांगा येवन रेड करून गेले तांच्या हातीक मोबायल लागले सो नवें हेतून कांय ना फक्त कशें हे स्टॉप कशें करतलो हो प्रश्न आहा येदो व्हडलो इश्यू करता कित्याक काय म्हणटा नाही नॉर्मल म्हणटा तुगेलें स्टॉप कसो करतलो हो म्हाजो प्रश्न आसा स्टॉप तूं सांगता सदांचेच म्हणटा तुगेलें तो हो प्रश्न बरो आहा तो म्हणटा तुमी येदो व्हडलो इश्यू करता कित्याक हे नॉर्मल रेग्युलर रुटीन एक गव्हर्मेंटान बरो एक प्रपोजल प्लॅन केल्लो इज दॅट शिफ्ट हाय प्रोफायल क्रिमिनल्स आउट ऑफ द जेल criminals who are running these networks whom they have identified they should be shifted out of this jail to another state out of state that is a very good kind of a plan which they have I mean maybe if that works I mean something different we could see but overall I think it needs a complete revamp कितें म्हणटा लोक हे स्टॉप कशें करप आनी स्टॉप करप शक्य आहा काय कितें कारण कशें आहा स्टॉप करप शक्य केन्ना आसता जेन्ना हातूं भितर एक 2 पार्टी आसपाक जाय कसल्यो 2 पार्टी एक पार्टी जी क्रायम आडोवपाक सोदता आनी दुसरी पार्टी जी क्रायम करपाक सोदता बरोबर न्ही हे 2 जर पक्ष उरले जाल्यार तातूंत भितर तो चोर पुलिसांचो खेळ सुरू जाता हांगा चोर पुलीसच ना सगळे एके वटेन कोण कोणा काडयतलो हो म्हजो प्रश्न हे घडले उपरांत एक गव्हर्मेंटाचे एक अशें आयडिया तेंच्यांनी एक फ्लोट केली की ते एके कडेन उरता ते सेटल जाता म्हणजे हरशीं गव्हर्मेंट ऑफिसरांक 3 वर्सां जाली की ट्रान्सफर मारता दुसरे कडेन जेलीनूच ते सेटल जाता सेट जाता सगळे बरेपण तेंचें चलता
सो दुसऱ्या स्टेटींतल्या जेली बरोबर एग्रीमेंट करून थोडे स्कॅटर्ड घालपाक तांकां मागीर ट्रान्सफर म्हणजे सेटल जावपाक दिवना असले तेंचे विचार चल्ल्या आनी पयलीं जे आमी पण तशें करपाक शक्य आहा जाल्यार बरी गजाल दुसऱ्या स्टेटींनी उरतले थंय भाशा वेगळी ह्यो सगळे गजालींनी ते केन्नाच हैदराबाद धाडपाचे हैदराबाद पुलीस धाडी खूब जाणां सोदतात हैदराबाद धाडले जाल्यार हांगासरले जे नेटवर्क चलयत ती टीम आहा तितले थोडे थंय वयतले आनी मागीर तेंचें कम्युनिकेशन बरें जावंक शकता उलटी जातली म्हणटा. उलटे जावंक शकता आनी दुसरे जामराचे आमी म्हटलें पळय जामर बी घालपाचें चल्लेलें आनी घालना म्हणून आनी जामर घालपाचें सुद्दां जर डिसिजन घेतलें जाल्यार ते जामर अमक्या टायमा खातीर कसो बंद दवरपाचो तेका कितलो रेट हे सुद्दां थंय डिसायड जातलें रोखडेंच की बाबा अमक्या ताजेरूय टायमार पयशे लागतले ताजेरूय म्हणटा. पयशे लागतले. तूं पळय आतां परिस्थिती सद्या अशी आहा की ते एंटी रिलिजियस कन्वर्शन बील ते तुगे कोलवाळे जेल म्हाका दिसता प्रश्न कमी आनी उत्तरां सद्याक प्रश्न चड आनी उत्तरां कमी आहा आनी ती परिस्थिती इतल्याच खातीर जाल्या की कोण चोर कोण पुलीस तो सद्याक कळना. सद्याक पुलीस चोरांचें कामां करपाक लागल्यात. चोर तर तुगेले जेली आसात पूण ते चोर कशे दिसनात तांकां तंदुरी भितरून तुगेलें सगळें मेळटा. ते इंस्टाग्रामाचेर स्टेटस घालतात लोक एक सांगता तशें. सो ह्या परिस्थिती भितर बाबा आमी खंय वतात आनी आमचें कितें जातलें हो एक मोठो प्रश्न आहा आनी ह्या प्रश्नाचें उत्तर आमीच सोदपाचें. जांचो ह्या एकूण प्रक्रियेंतल्यान फायदो जाता पळय ते येवन आमकां उत्तरां दिवची नात. ती आमी सोदची पडटली, नागरिकांनी सोदची पडटली. ती सेन्सिटिविटी म्हाका अजून सगळ्यां मदीं दिसना. ती दिसची इतलेंच मागता आनी आज थांबता. जोयल बाब, पांडुरंग बाब, लोकी बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.